पाय कोर किरकोळ काळजाय आमची तोया दिवं तुका एक मोगाचो नमस्कार पाय कोर किरकोळ काळजाय आमची तोया दिवं तुका एक मोगाचो नमस्कार. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता फेर्नांडीस फॅमिलीच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या आत्मे पासत आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सगळ्या पुर्गोत्तरींतल्या आत्मे पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक तांचे सुखी भोगसूंक देवा लागीं हे भेटेंत आमी मागुया. आयज करीत भाशेन आमी मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत. सद्याक पाप साहेब इम्प्रूवमेंट दाखयता ही खबर मेळ्ळली आसा. देवाक आर्गां दिवया. आमची मागणी आमच्या पाप साहेबा पासत चालूच दवरुया. देवान पवित्र सभेची निगा घेवंक आनीक आमच्या वडिलाक बेगीनूच बरो करूंक ताचे पासत मागुया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता पेंटा पियेदाद वाज आनी फामील, आसोय फातिमा बार्बोजा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. तुमचेर आड ना तो तुमच्या बागा आसा. आमच्या जिवितान आमी दर दिसाक देवाचे राज विस्तारूंक आमी जेजू सांगाता वावरूंक आनी जें कार्य आमकां दिलां बावतिस्मा वरवीं तें आमी पूर्णपणी आमच्या जिवितान पाडून घेवंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदयदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मना चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेर सदांच सांगवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा आमच्या बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाडून तुजी खुशी आमी जाणो जावंक पावूं. हे पुरी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाणवाय आपल्याच भुरग्यांक वाडयता आनी आपणाक सोडटल्यांचो परामोस करता. तिचो मोग करतात तीं जिविताचो मोग करतात. तिका सोकालीं तावन सोदतात तीं कुशालकायेन भरतलीं. तिका गोट वेंग मारून रावतात तांकां मोहिमा मेळटली. खंयसरूच तीं वचूं सर्वेस्पोर तांचेर आशिर्वाद घालतलो. तिची सेवा करतात तीं बो पवित्र देवाची सेवा करतात आनी तिचो मोग करतात तांचो सर्वेस्पोर मोग करता. तिचे आयकोतात तो निती पोरमोणे निर्णय घेता आनी तिका आपलें ध्यान मोन लायता तो सुरक्षीत जियेतलो. तिचेर पातयतल्यांक ती मेळटली आनी तिची संसद तिका आपलें दायज कशें भोगूंक पावतली.
पयलीं ती ताका वांगडे तिंकडे वाटेन चलयतली आनी भिरांत आनी बेजूडपण ताचेर हाडटली. तिच्यान ताचेर विस्वास दवरूंक जाय सोर ती ताका कोश्टायतली आनी कडक फॉर्मोनान उदेशी ताची परिक्षा करतली. पूण शेवटी ती ताका परतून नीट रस्त्यार पावयतली आनी आपले गूट ताका उक्ते करतली. तिका सोदून तो पयस गेलो जाल्यार ती ताका सांडटली आनी ताचें निसंटन जावंक दितली. देवाचें उतर हें. देवाचें वरकार. जबाब. तुजे सुमोटीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. परतून म्हणुया. तुजे सुमोटीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. तुजे सुमोटीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आडलून पडची नात. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. जबाब. तुजे सुमोटीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. तूं म्हाका तुजे नेम शिकयताय देखून म्हज्या तोंडांतलीं गोलूंक वाखाणणेचीं उतरां. सगळे तुजे हुकूम नितीचे देखून म्हजी जीब गावूं तुवें दिल्लें उतर. जबाब. तुजे सुमोटीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतली. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारोका. तुजे सुमोटींत आसा सगलो म्हजो संतोश. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाखाणटलों. तुजे कायद्या वरवीं म्हाका आदार मेळूं. जबाब. तुजे सुमोटीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचूं ना बोगोर म्हजे वरवीं. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्क पोरमणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुआवान उलोवन जेसूक म्हळें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी आमी ताका मोना केलो. पूण जेसून म्हळें, ताका मोना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयचो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना, तो आमच्या बागा आसा. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाट बाबा भयणीनो, आमी जायते पावटी वस्तू करता आनी देवाच्या राज्या खातीर आमी जायते पावटी हारपीत जाता, खटपटी करता आनी ह्यो वस्तू आमी बरे तरेन करूंक सोदता. पूण म्हजेहून आनी कोणूय बरो करता, म्हजेहून तो मांडावडीन करता, म्हजेहून ताका उदीक आनी उदीक देवान गूण दिल्यात जाल्यार जायते पावटी हांव नोसायेन भरता. जायते पावटी हांव ताचेर आड उलोवंक लागता. जायते पावटी हांव गुणगुणटां
जायते पावटी म्हजो वावर करचे बदलेक तो कितें करता तें कितें करता, खंयचे वाटेन ती वेतात, कोणाक ती आपयतात, कोणाक ती मिनिस्ट्री करतात, हें सगळें बारीकसाणेन पळोवंक हांव भोंवता. मनशाची नोसाय भाव भयणो केन्नाच ह्या संवसारांतली नपय जावची ना. पूण जायते फावटी हे नोसायेक लागून आमी दुसऱ्यांची दुर्दशा करूंक पावता. भोव करून पवीस सभेन वावुरतेल्यांची आमी दुर्दशा करता. जायते फावटी घडयेक म्हजो भाव बरो फिरगोजेन वावर करता, म्हजी भयण बरी फिरगोजेन आपलें योगदान दिता, त्या वेळार हांव कितें करता काय? हांव नोसायेन भरून हांव कुन्नाटकायेक लागून तांचें नांव उबयतां, घडयेक तांकां पाद्रीगाराच्या मना प्रमाणें चलतात देखून हांव खबरो करूंक भोंवता आनी अशें तांचें नांव हांव गांवार घालतां. अशेंच कितें जेजूच्या शिसांनी केलें. आपूण जेजून फाटयला आपल्याक देंवचार काडूंक, बरें करूंक, दुसऱ्यांक प्रवचन करूंक, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्याची खबर परगटूंक फाटयता आसतना ते एका मनशाक पळयतात आनी तो जेजूच्या नांवान देंवचार काडटा, मागणें करता, बरें करता आनी ते वचून ताका मना करतात, तूं आमच्या शिसां मदलो न्हय. जेजू म्हणटा, तुमी तशें कित्याक केलें? कांय बरीं उतरां म्हणटा, म्हज्या नांवान विस्मीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतसो कोणूच ना, तुमी मना करूंक गरज ना, कित्याक म्हजेर आड ना तो आमच्या बागा आसा. जायते फावटी अशेंच आमचे सभेन घडटा. बरें आसा थंयसर आमी पळयता तेन्ना आमी जायते फावटी नोसायेन घडये अदीक वायट करूंक वावुरता. जायते फावटी आमी गोंयकारांची गोत म्हणटा की आमची वाड जायना, कित्याक वी हॅव क्रॅब मेंटेलिटी. एकलो वयसलो जाल्यार नोसायेन आमी ताका खाला उडोवंक जायते प्रयत्न करता. आनी जायते फावटी अशें घडटा की आमी करना, दुसऱ्यांकूय करूंक दिना. हेचे दिसाक आमकां कृपा मागुया. बरें आसा तें अदीक आनी अदीक ह्या संवसारांत वाडोवंक. आमी सुफोड जावं, पवीस सभा वाडटा ती पळोवन आमी खूब आमच्या जिवितांत खुशाल जावं, देवाचें राज विस्तारूंक दर दिसाक आमी प्रयत्न घेवंक, उपाय घेवंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C38, पेज नंबर 44. C38. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच मोगतांव सोर मोचे तुजे तें गोरखाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कोराता तशें तुजो महिमो परगट करूं, शुभ खबर सोम्याक दिवूं. म्हज्या भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवीस सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुळी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबूय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर काडी आनी सर तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका आदीन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे वरवीं सगळीं रोसना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताचे देवपणांत आमा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैबान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपले रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रोसने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतना सासनीक जिविताचें कारून केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सूर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीक गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानीक संसार भरला तुज्या पयलीं ओ स्वर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या तुझा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयले सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो घे देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुटले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोरजोरीत मुखामोड फुडेंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून सर काडीत तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर बंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमीन. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. जे राज समकाय शिकुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास समकाय आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां अंताने पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सास सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दांगळे तुमकां शांती दवरता. मोची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जे तान राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटी. शिलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हाका फावोरूय सोम्या येवंक मोजे थंय तुका उलोय बोगोरे कुतो म्हाका फावोशे गो सोर्गीत केसी वासो Turai tu caso por cuya tu deu ir colpat que paso sorgi tu gensi wason Turai tu caso Sorgi tu jesi wason Urai tu kasor pon Orkuyay liay tu nemun Hirkol pakya azul
प्रार्थुया. विस्वासी देवा, आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी बेगीन शांती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीत आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोका. आज आमी किरीत भाशेन आमचें पवित्र ओर सांजे 6:30 वरांचेर करतले. पाप साहेबाची भलायकी खातीर आमी मागतले. भावंडो, आमी पेरपेसुकू सायबिणीचें नवेन करता आनी नवेन करता आसतना आमचे फिरगोचेन एक ग्रोटो आसा. थंयसर सद्याक 2 मिलाग्री जाल्यात आनी त्या लोकांनी येवन आपल्याक सगळीं ही मिलाग्र जाल्या म्हणून आमकां कळयलां. भावार्थान मागल्यार आमकां सगळें मेळटा म्हूण जेजू भासायता. ह्याच मनान आमी हें मागणें करुया. शाश्वत आदराचे माये, पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एका कुडीचे माये, सुसुरे कोरमोशे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचलेली. आसरे आनी बरमशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो परवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे ताकतीन हो विस्वास तुजे येताय. खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सर्वसवांची. कोटा जायती पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उबो केलो ना. हांव जाणो तुजे मसतीन हांव जैत करतलो. हांव जाणा तूं म्हाका म्हजो दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पातयेर पूण भियेता पातकांचे तारणीत तुजो आदार म्हाका नासायत म्हूण आनी वाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर व्हडतो तो उपकार सो मागता तुजे तांय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळून उदी करून एमपणाच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारून आनी म्हणून तुका हे माई आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माई निर्मिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराची माई तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर. सगळीं बरोबर नमान मरी. कृपेन बोल्ली सुरेस्पोर जोते आसा. ओस्तोऱ्या मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो तूं जेजू. भायती माये देवाची माये, आमा बाबयां खातीर विनोदी कर. आतांय आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माई तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर. नमान मरी. कृपेन बोल्ली सुरेस्पोर जोते आसा. ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो तूं जेजू. भागेंती मरी देवाची माई, आमा बाबयां खातीर विनोदी कर. आतांय आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माई तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर. नमान मरी. कृपेन बोलले सुरेस्पोर जोतेंसा. ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदोचो तूं जेजू. भागेंती मरी देवाची माई, आमा बाबयां खातीर विनोदी कर. आतांय आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरी, आदादी अदृश्टांक सांपलेल्या मजत कोस काळजाच्या माग कोची पासत जा शरातीन देवाच्या मुणेऱ्यांची. विनोद को सगल्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तोऱ्या पासून. पावको तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो शासनाचो आदाशिरो. तुका केल्या आमचो आश्रय सायबिणी. आदार दिनार गोरसांक आनी दुखी. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. तिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता.
आनी मागता हांव तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचे मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदांकाल फोड तुजे सडवणीचो तूं जो जियेताय राजूत चलयताय सासणाच्या ससनांक थोडो वेळ उगी रावन आमकां आपल्या खातीर मागूंक लायला तांचो उगडास करुया. पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणांचो वेळार उगडास करुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आनी स्वर्ग आनी संवसार उजला सोम्या मोचे मागणे आयक आनी म्हजें रोदन तुजेशी पावूं सोमी आसूं तुमचे सोबे आनी तुमच्या आत्म्या सोबे. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती अनुनोदवंत आदारान भाग्यो सदांच आंकवार मरेची ती निवारूंक हे काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावस आसनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आड घालूंक जो बाप तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं आमेन. बो मोगार माय आमचे दाय तूं राव गोसा आकांता सदांच तूं पाव बो मोगार माय आमचे दाय तूं राव गोसा आकांता सदांच तूं पाव. मायेका गोदेशे माये मोगाचे माये सोशे गुणाने बोले मायेका गोदेशे माये